बेतूल वाठारांतल्या ONGCत वेल्डिंगाचें काम सुरू आसतना अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली। इंडी एनर्जी वीक कार्यावळी निमतान काम सुरू आशिल्लें। हे घडणुके विशीं उजो पावलपी दळाक म्हायती मेळ्ळे उपरांत तांच्यांनी घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो। सुदैवान ह्या घडणुकेंत जिवीतहानी जावंक ना। मजगतीं वेल्डिंगाची किट उसळिल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पावलपी दळान उक्तायलो। डंपर असो धुवर जालो न्ही, सामकें काळे जावन पडले। आमी भिले हांगा हे कितें जालें काय म्हणून। आनी हेमी म्हाका दिसता तेंचे सेफ्टी बिफ्टी कांयूच ना। इतलो धुवर न्ही, आख्खे काळे जावन पडले। आनी अशें दिसलें की तेमी आतां बाबा वयन दिसा आतां इतलें काम करता फायर ब्रिगेड पयलें काय ना, मडगांवच्यान ते खंयच्यान फायर ब्रिगेड येवन ते उज्याचेर कंट्रोल हाडला। इवन आतां लोक कितलो कामां आतां 1,500 वयर लोक कामां, तेमकां सेफ्टी कितें तरी जाय न्हू। आनी ते अशें तर जाय जाल्यार आमकां भिरांत येता ही आतां गांवां कितें तरी जायत जाल्यार। सो कितें इंजर्ड बी कितें जालें कितें कळ्ळां तुमकां? आता इंजर्ड जाली म्हणून काय ते भितर काय कोणा वचपा दिना तेमच्या तेच। आतां आमकां भायल्यान जो धुवर इतलो जालो पळय न्ही, सामको काळे सामके पेटोवन पडले। आतां भितर कितें जालें तें कोणा काय खबर ना। आतां तेमचे स्टँड बाय कितें फायर ब्रिगेड आसा ती कितें जालें काय कोण जाणा। पूण तेंगे आसा जाल्यार भायर साकून हाडूंक पडटा आसलें तेंकां? ही म्हाका काय खबर ना। तेमची ते आसा काय ब्रेक डाऊन जाल्यार ना जाल्यार जालें आसतलें गाडी ब्रेक डाऊन। एक्चुअली तेमी नवी फायर ब्रिगेड हाडली दिसता, एक टायमार दवरली तेमी। आतां तेमी मडगांवच्यान आनी खंयच्यान फायर ब्रिगेडी आमी सावरकाट्याच्यान येयले आसतले फायर ब्रिगेडी। म्हणजे उजो बरो जालो, व्हडलो उजो, म्हणजे असो प्रचंड उजो जालो सामको। धुवर आनी काळ आमकां भिरांत दिसली बेतलान आतां हे कितें जायत काय म्हणून, हेजी किटला आमचेर पडत काय म्हणून तेजेर कंट्रोल हाडलो दिसता तेमी।